नमस्कार. आम्ही हांगा आसा किरण पाणी जे एक्सायज आउटपोस्ट आसा त्या बिल्डिंगेच्या सकयल आसा. किरण पाणी आणि पालये असो एक दोन भाग आसात आणि मदल्यान न्हंय व्हांवता आणि ह्या न्हंयचेर पयलीं केन्ना पोर्तुगीजाच्या टायमाचेर हांगा मोठ्या प्रमाणान इलिगल एक्टिविटीज चलताले म्हणून गोवा गव्हर्मेंटान किरण पाणी हांगा एक एक्सायज डिपार्टमेंट स्टार्ट केले. हांगा ल्हानशें एक्सायज डिपार्टमेंट आसलेले. आयज ते एक्सायज डिपार्टमेंट मोडलेले गेले आणि नवीन बिल्डिंग एक 2 ते 3 वर्षां पयलीं बांदलेली आसा. आमी ह्या बिल्डिंगेन इनॉग्रेशनाक आयिल्ले. जर भितर जर पळयले जाल्यार बऱ्यापैकी इक्विपमेंट विथ AC रूम्स मीन्स हे सगळी व्यवस्था करून हे एक्सायज डिपार्टमेंट आसा. ग्राउंड+2 आसा. आमी अशें समजताले की जेन्ना हे आतां उद्घाटन जाल्या उपरांत किरण पाणी हांगा एक आमचे पेडण्यातले किंवा गोंयचे एक 25-30 जाण कामाक लागतले म्हणून. पण आयज जर आमी हांगा भेट दिवपाक जर आयली जाल्यार तुमकां दिसता की हांगा सगळे झाडां वाडलेली आसा. एक्सायज डिपार्टमेंटाचो बोर्ड आसा आणि जे गेटी बीन आसा ते कलामलेले आसात आणि हे एक्सायज डिपार्टमेंट आतां पर्यंत बंद आसा. सरकारान जे पयलींचे जागेन आसलेले ल्हानशे हे येदे व्हडले बांदपाक कारण कितें आसलेले हो एक सगळ्यात मोठो प्रश्न पडटा की अशेंच दवरून सरकाराचो म्हणजे आमचो तुमचो सगळ्यांचो पयसो वेस्ट करपाचे अशें आसले काय. तुमकां एक इन्फॉर्मेशन म्हणून सांगता की पेडणे तालुक्याचे जे मध्यभागी जे पेडणे शहर आसा थंय जर पळयशीत जाल्यार गव्हर्मेंटाची ऑफिसां भाड्याच्या जाग्यान चलता. म्हणजे एका अर्थान सरकारा कडेन आपली स्वताची बिल्डिंग ना म्हणून दुसऱ्याच्या भाड्या डिपार्टमेंटान चलतली अशे एक 5 ते 6 डिपार्टमेंटां आसात. पण आयज त्याच सरकारान बांदलेली येदी मोठे वेल इक्विपमेंट बिल्डिंग आयची ओसाड पडलेली आसा. ह्यो प्रकार कितें सरकाराक हातूंतल्यान कितें दाखोवपाचो प्रयत्न चालू आसा. म्हणजे आमचे कडेन पयशे आसा आणि आमी अशें वेस्ट करता म्हणून दाखोवपाचो प्रयत्न चालू आसा की ना आमचे कडेन बांदपाक जागा ना आणि पयशे ना म्हणून आमी भाड्याची ऑफिसां घेवन डिपार्टमेंटां चलयता. एकंदरीत सरकार ह्या जाग्यार आसा काय कितें असो एक प्रश्न सगळ्या पेडणेकारांच्या तकलेन चल्लेलो आसा. ह्या भागाचे आमदार जर पळयले जाल्यार जित आरोलकर आसात तांचे आणि मुख्यमंत्र्यांचे बरे हात मिळवणी आसा आणि इतले आसून तांच्या मतदारसंघात जर अशी परिस्थिती जर आसा जाल्यार संपूर्ण गोव्यान कितें परिस्थिती आसतली असो एक प्रश्न सगळ्यांच्या मनात पडलेलो आसा. हांव सरकारा कडेन विनंती करता की बेगींतल्या बेगिना हे जे बंद दवरलेले एक्सायज डिपार्टमेंट आसा ते चालू करचे जेणे करून हांगासले भुरगे जे आसा पण ह्या डिपार्टमेंटाक आपले पोट भरचे खातीर जॉबाक तरी लागतले. इतलेच न्हय तर हांगाच्यान मोठ्या प्रमाणात हांगा इलिगली एक्टिविटीज चलता. हांगाच्यान रेती हाडलेली वयता, खडी हाडलेली वयता, गुणे हाडलेले वता. इतलेच न्हू तर बेकायदेशीर अशे कितलेशे गोश्टी हांगाच्यान घडटा कारण हांगा पूल जाल्लो आसा. हे एक्सायज डिपार्टमेंटाचें काम सोडून हांगा बंद घालून एक्झॅक्टली कितें चालू केला सरकारान हो एक मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. हांव सरकारा कडेन मागता बेगींतल्या बेगिना हे ओपन करचे आणि हांगासले जे एक्टिविटीज जे आसा ते एक्सायज डिपार्टमेंटाचे हांगाच्या ह्या ऑफिसांतल्यान चालू करचे अशें मागता. किरण पाणी, पेडण्याच्यान विनोद मेथर.